सर्व शिक्षा अभियानाखाला जॉब दिता म्हणून सांगून तोपी घालपी आनी एकल्याक कुडचडे पुलिसांनी ब्रेस्तारात धरलो। 45 वर्साचो मानुएल मास्कारेन्हस आपणा घरान केअर टेकर म्हणून काम करता। हे पयलीं कुडचडे पुलिसांनी दोगा जाणांक ह्या केशीन भितर वडयल्यात। तांचे कडल्यान पुलिसेक मानुएल घुसपला म्हणून कळ्ळें। 16 June 2016, one Tarun Chand lodged complaint against Sapnil Naik and Sahish Naik. Thereafter, both the accused arrested and investigation carried out. And thereafter, the Sapnil Naik disclosed about one more person involved in cheating case. Then Manuel Mascarenhas, residing at Fonda, we apprehended him and brought at the police station and arrested. The Sapnil Naik was in police custody for 7 days remand, and one Dilip Purohit is applied for anticipatory bail and matter is pending before session court. And now investigation is going on. Sapnil Naik on remand vadela. Sapnil Naik. Sapnil Naik remanded only for 7 days. पाव गोंयकारांच्या बोल्साक आनी मातसो जड जावपाचो आसा। जुलय सावन पाव म्हारग जाता। 30 ग्रामाचो पाव खंय 3 रुपया आनी 50 ग्रामाचो पाव 5 रुपया जातलो। पावाची नवी रेट 1 जुलय सावन लागू। ऑल गोवा बेकर्स अँड कन्फेक्शनर्स असोसिएशनान मडगांवां मिडियाक ही गजाल सांगली। गोंयचे पाव सेफ, तातूंत पोटॅशियम ब्रोमेट ना म्हणून बेकर्स सांगतात। आमचे एक्स सीएमान आमकां उतर दिल्लें की आमी 5 रुपये 4 रुपये पाव करपाक केल्लो तो 4 करनाका तो तुमी 3 दवरात आपण तुमकां 1 रुपया दिता। मिटिंगेक तो येवपाक चाललो सांगपाक चाललो तो सांगूना पूण आमकां उतर दिल्लें। तो एक्स सीएम आलो तो एक्स सीएम तसोच उरलो पूण आमचो पुरेराचो पाव तसोच आहा। तुमी आतां सांगात म्हाका जी 4 आण्याची च्या आसली ती आयज 10 रुपयान च्या जाल्या आनी 4 आण्याचो पाव आहा तो आयज तुका 3 रुपये उरला। 500-600 रुपयाचे नुस्तें खावपाक तांकां 3 रुपयाचो पाव जाय। तर आयज जेन्ना म्हारगायेक फुड करपाक पगाराकूय लोकांनी आयज सपोर्ट करचो आनी तेन्ना आयज आमच्या नवे कमिटीन एक पयलोसो एक डिसिजन घेतला की लोकांक चिमटो दिनासतना आनी बेकर्सांक सुसायड करपाक सवलत दिनासतना हो पाव 3 रुपयांनी जो पळय आसा तो असोच एक पाव 3 रुपया दवरपाक आनी त्या 3 रुपयाच्या बराबर 5 रुपयाचो पाव दवरपाक। सो फाल्यां 1 तारखेच्या 3 रुपयाचो पाव आसतलो आनी 5 रुपयाचो पाव आसतलो। तर फाल्यां कोणें म्हणपाक जायना की गरिबाचो पाव 5 रुपये जालो। पावसान आनी रातची रेंव काडपाक बंदी आसतना रेंव काडप चालूच। किरण पाणीपाल्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स डेप्युटी कलेक्टरान पुलिसांक घेवन रेंव काडटल्यांचेर धाड घाली। रेंवेची 5 व्हडी जप्त केल्यात। मात अजाप म्हणल्यार एकूय कामगार टीमीच्या हाताक लागना। रेंवकारांक मायन्स खात्यान दिल्ल्या परमिटा प्रमाण पावसांतले 4 म्हयने आनी खंयच्याच सिजनांत रातची रेंव काडपाक मेळना। आनी आयची जे रेड आसा ते इट्स अ जॉयंट रेड भितर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आसा मायन्स डिपार्टमेंटा कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे कॅप्टन शिरसयकर आसा मायन्साचे मिस्टर शेटगांवकर आसा हे आनी डेप्युटी कलेक्टराचे ऑफिस पोलीस लोकल पोलीस आनी कोस्टल पोलीस यांच्या सांगतेन आमी आयची रेड केल्ली आसा। ते हितून आमकां आयज किरणपाणी थंयसर बोट्स थोड्यो हाफ लेडन आसलेल्यो सँड आसलेल्यो आनी त्यो तेंच्यांनी अबँडन केल्यो आनी त्यो आमकां तश्यो एक 2 बोटींनी थोडी सँड मेवल्या। थोडी सँड तेंच्यांनी दर्यान उडयली बाय द टायम आमी हें करता। इट वॉज अ रेड थ्रू सी। ते कोणाची एक हांगेली एक बोट घेतल्या तेंचीच बोट घेवन आमी ते आतां टो करता। अरावंड 5 कितें तरी बोट्स आसतल्यो ज्यो थोड्यो भितरल्यो रजिस्टर्डूय ना
आणि आता मायनिंग बॅन असल्या कारणान सँड एक्स्ट्रॅक्शन बॅन असल्या कारणान ह्या पिरियडाक तरी बंद आसपाक जाय. ऑन द रोड इंटरसेप्ट करता ट्रकाक जे कोणाक वॅलीड ट्रांजीट पास ना तो डिटेन करता तेच्या कडसून मागीर व्हॅल्यू ऑफ द मिनरल घेता. दॅट इज अ नॉर्मल प्रोसिजर एज पर द नॉर्म्स. आज कितले ट्रक हे केला डिटेन? इन ऑल आमी आज 3 आमकां ट्रक मेळ्ळे विच वॉज कॅरिंग द सँड without transit pass, and that sand was majorly from, it appears to be from the Kiran Pani. ते असं पळय ही आमचे डेप्युटी कलेक्टरान परत आनी एक इनिशिएटीव घेतली आनी आमकां हें कळयलें की अशें आसा आनी आमी ताका तयार जाले. हांवें आमच्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स कॅप्टन जेम्स ब्रागान ताजे कडेन डिस्कस केलें की अशें आसा म्हणून आनी म्हाका फूल सपोर्ट केलो. आमची टीम तयार केल्या पळय रेड बाय सी आमचे म्हणजे पूर्ण स्क्वॉड घेवन तांचीच वडी घेवन खंयचे इल्लिगल आसा अनरेजिस्टर्ड सगल्यो टो करून हाडपाच्यो एका जाग्यार. आनी हे तुमी दुसरो प्रश्न विचारलो पळय हेजे बद्दल की अजून जो पर्यंत सिस्टम आमची चेंज जायना तो पर्यंत लोक चेंज जावचे ना. पण म्हाका दिसता ही आमची ट्रान्झिशन पिरियड आसा की सिस्टम ही चेंज जातली आनी लोक सुद्दां चेंज जातले. घेऊया एक विराम.